आता पहिली गजाल म्हटल्यार उत्तर गोंयच्या 19 मतदारसंघा खातीर मतमेजणी ऑलमोस्ट सुरू जाल्ली आसा. पोस्टल बॅलेटा वयल्यान सुरवात करून मागीर 8:30 सुमार ईव्हीएमाचे वोट्स कावंटींग सुरू जातले. एकूणच सगळ्या आमी जी गोंयभर भोंवले लोकांचे जी प्रतिक्रिया घेतल्यो तातूंतल्यान जे सत्ताधारी पक्ष आसा ताज्या विरोधान एक सेंटिमेंट आसा, एक राग आशिल्लो. म्हारगाय आसूं किंवा कोविडाचे मिसमॅनेजमेंट आसूं, ह्या सगळ्या त्या भायर नोकर भरतीच्या विशया वयल्यान जो एक त्रास निर्माण जाल्लो, एक जे लोकांच्या मदीं असंतोष निर्माण जाल्लो, ताज्या बेसिसाचेर लोकांनी मतां मारल्या ह्या फावटी अशें दिसून आयलें. आत्ताच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांगा दोतोर प्रमोद सावंत आयिल्ले आसात. त्या भायर विश्वजीत राणे ऑलरेडी भितर सरल्यात. निळकंठ हळर्णकार आयिल्ले आसा, मागीर रोहन खंवटे आयिल्ले आसा. सगळ्यांचे एकूच म्हणणें आसा की आमी भरपूर मतां घेवन जिखून येतले. त्या भायर निळकंठ हळर्णकारान उलयता आसतना पत्रकारांचे कडेन उलयता आसतना अशें सांगलें की तृणमूळ पक्षाचो गोंयान व्हडलोसो प्रभाव जावचो ना, कारण तेंची आयडियोलॉजी त्या पक्षाची गोंयाक मॅच जायना अशें म्हणीत तेणें तृणमूळ पक्षाक कडेक काडून उडोवपाचो प्रयत्न केलो. उत्तर गोंयान तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार कळंगूट, पणजी, मांद्रे, बिचोली, मागीर जे हेर मतदारसंघ आसात ही मेन फायट्स आसतल्यो, कारण थंय भाजपा विरुद्ध भाजपा अशे प्रकारचे कांय समीकरण जाल्लें दिसता. म्हाका सांग, मतमोजणी सुरू जाली त्या भायर ह्या मतदारसंघांनी भाजप मतमेजणी बॅलट पेपरा वयल्यान बॅलट वोटिंगा वयल्यान सुरू जाल्या आनी 8:30 सुमार ईव्हीएम मशिनांचे मतमेजणी सुरू जातली. ताजी लगबग आतां सद्या भायर दिसपा लागल्या. सगळे ज्येश्ठ जे पॉलिटिकल लिडर्स आसात, जे राजकीय फुडारी आसात, ते येवपाक सुरू जाल्यात. तांचे आपले मतदारसंघान तांची कशें कितें मतदान जालां हें तांकां भितर वचून एक अदमास घेवपा लागल्या. ते मूड तसो बरो आसा भायर. सगळे भायल्या वाटेन कार्यकर्ते खुबशे भितर येवपाचो प्रयत्न करतात, पण ओवरऑल असो सेन्स पळयल्यार की चार्जड अप आसात सगळे जाण. जे कॉन्फिडंट दिसताले इलेक्शनाच्या पयलीं ते अजुनूय कॉन्फिडंट दिसपा लागल्या जे हांगा मतमेजणी केंद्रान आयल्या तांकां. आनी तशें एकूणच पळोवपाक गेल्यार हांगा अरेंजमेंट तुमकां सांगपाक गेल्यार अरेंजमेंट बरें आसा. अरेंजमेंट सगळे सारके केल्ले आसा. बसपाक बीन वेगळी सुवात केल्ली आसा. एक अशें कळोन आयलें की 10-11 मेरेन सगळेच रिजल्ट मेळत काय कितें, कारण ईव्हीएम मशिनां आशिल्ल्यान रिजल्ट बेगीन येवपाची शक्यताय आसा. ताका लागून निकाल येतलो आनी निकाला उपरांत ज्यो हालचाली जातल्यो त्यो चड म्हत्वाच्यो जावन पडल्याशें दिसता. आमकां कांय खिणा पयलीं अशी खबर मेळिल्ली की काँग्रेसीक आत्मविश्वास भरपूर आसा आपले मेजॉरिटी गव्हर्मेंट फॉर्म करपाचें. ताका लागून तांणी सुत्रां सांगतात की गव्हर्नराची अपॉइंटमेंट सॉर्ट केल्या. हेजें कारण एकूच गजाल म्हणल्यार की 2017 जी गजाल घडली की काँग्रेस 17 आमदार वेचून हाडून पासून गव्हर्नरा कडेन पावनासतना गव्हर्नरा कडेन पावूंक ना आनी ताका लागून ते फाटल्यान पडले आनी निमणे बीजेपीन गव्हर्मेंट स्थापन केले. ती चूक जावपा जायना म्हणून तांणी ह्या फावटी पयलींच खबरदारी घेतल्या आनी इतले तोका मेरेन गेले ते तांणी आपल्या सगळ्या उमेदवारांक एका हॉटेलान दवरलो आनी थंयच्यान तांकां भायर सरपाक चडशे अशें स्वातंत्र्य दिवंक ना. पूण उमेदवारूच काँग्रेसीचे सांगतात ते प्रमाण फाटल्या फावटी 2017 जी गजाल घडली ती गजाल परत घडची न्ही म्हणून काँग्रेसीन ही खबरदारी घेतल्या काय कितें अशें म्हणटा. आतां व्हडलो प्रस्न निर्माण जाता की काँग्रेसीक आपल्या उमेदवारांचेर एक आत्मविश्वास ना काय कितें, ताका लागून तांणी तांकां हॉटेलान दवरलो काय कितें असो एक प्रस्न निर्माण जाता. शेवटी सगळीं समीकरणां काठोकाठ जावपाची अशें सुत्रा कडल्यान कळटा. एक्झीट पोलान जे रिजल्ट दिल्या तातूंत अशें दिसून येता की 18 काँग्रेसीक 18